फाटला पळय इट इज क्लियर कट इंटेंशन पळयलें जाल्यार कळटा इट इज बिकॉज ऑफ दे कॅनॉट म्युनिसिपालिटी कॅनॉट हँडल दीस गार्बेज अँड दे वॉन्ट टू क्लियर दी गार्बेज बिकॉज दे हॅड गिवन अज एश्युरन्स की 6 म्हयन्या भितर गार्बेज क्लियर जातली. आता दुसरे भायले गांव काय घेवचे ना, हेंच्याकडे काय हो कचरो निवळ जावचो ना, तो उजो घातल्याशिवाय तेंच्याकडे आनी दुसरो पर्याय ना. अँड एवरीबडी सेज दॅट आमी पर्सनल एलिगेशन करता. देर इज नो एब्सोल्युटली पर्सनल एलिगेशन. यू शो अस डेव्हलपमेंट वी आर विथ यू. जातो वेदर इट इज एनी पार्टी एनी काउन्सिल कोणीय जावं बट दिस इज वॉट इज हॅपनिंग इज तेंच्याकडे स्वताची कामां जायना म्हणून दुसऱ्याचेर घालप आनी दुसऱ्याचेर दुसऱ्यांनी कितें उलयल्यार तांकां पर्सनल अशें दिसता. पण तशें देर इज नो पर्सनल समथींग. यू क्लियर दी गार्बेज. भोवजी ह्युमन रायट डिफेंडर्स NGOचो सावथ गोवा अध्यक्ष. हांव आतां एक्चुअली हें आमकां डेलीचें जाल्लेलें आहा. हे जे उजो लागता 2 वर्सां पयलीं हांगा उजो लागलेलो 3-4 फावटी उजो लागून हांगासर ही नाटकां सद्दाची कशी जाल्लेली. आतां लास्ट टायम तो कचरो आसलेलो तो रस्त्यार हाडून घातलेलो. आमी मेमोरंडम सबमीट केल्लो की तो कचरो काडपाचो म्हणून. लास्ट टायम ती भावना नानोस्कर आसलेली चेअरपर्सन तिणे 1 दिसान तें काम केलेलें. आतां हें न्यू पॅनल जालें हेंचें कितें इंटेंशन आसा तें म्हाका खबर ना. पूण आतां हो जो कचरो उजो लागपाक कारण कितें, तुमी जे कचरो हांगासर सगळो सेग्रिगेट करता आख्खो टोटल तो हांगासरलो कचरो कमीच जायना. तुमचे कडेन प्लांट ना कांय ना सगळी जी हांगासरली जे मॅकॅनिझम आहा ते फूल स्टॉप जाल्लेले आहा. सो दिसाक जे 40-50 गाडी येता तो कचरो वयतलो खंय. कितें बारीक मिस्टेकीन खंय कचरो उजो लागला आसूंक शकता कांय येना. पूण तुमचो तेचेर लक्षच ना. आयज म्युनिसिपालिटी कडेन 25 कोटी 30 कोटी फंड्स आहा म्हूण सांगतालो दीपक नायक लास्ट टायमचो एक्स चेअरपर्सन आसलेलो तो. अरे ते फंड्स युटिलायज हांगा करा मरे. तुमी आमच्या वॉर्डांनी खंय काय ते यूज करीत ना केन्ना. पूण आमचो मुर्मुगांवच्या लोकांचो एकूच प्रॉब्लम आहा हो गार्बेज हांगासरलो प्लांट. तुमी हाडून जे हांगा सगळे डंप करता. फाल्यां आयज उजो हांगा लागला ते सायडीक एक ट्रान्सफॉर्मर आहा बाकीच्या लोकांची घरां आहा तेंय थंय पेटोवंक शकता एक टायमाचेर. आमी फक्त मागता कितें सांग तुमकां आमी जे निवडून हाडले आनी तुमकां जे आमी म्युनिसिपालिटी चलोवपाची जे तुमकां जबाबदारी दिल्या तुमी बरे भशेन चलया. आमकां कंप्लेंट काय ना. ना डेफिनेटली आमचे 4 प्लांट आसा. हो नंबर 1 प्लांट आसा. पूण हांगा आमी सेग्रिगेट आनी बॅलिंग करता. ते जे गार्बेज येता ती आमची ती अबावट एक पॅकेज करून अशी सायडीन दवरता. थंय म्हाका दिसता ते वताचे फावटी आनी कितें एक फावटी कोण तितून गॅस लायटर्स नाल्यार अशें कितें फ्लेमेबल हें आसा तितून तें उजो लावन थंय लागता. एक पाटानूच आमचें हें जाल्लें आसा. पूण आमी प्रयत्न करतात. सकाळी फुडें आतां येयला हांगा आमचे फायर सर्वीस आनी हितून आमची उदकाची टँकर येवन आमी ते क्लीन करपाक लागले. आमी हें आमचे चेअरपर्सनान वायस चेअरपर्सनान बाकीचे कावन्सिलानूय आमचे प्रयत्न आमचे UD मिनिस्टरा कडेन हेल्ले आसा. तेमीन ते प्रयत्न करतात की आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हें करपाचो शिफ्ट करपाचो आनी बऱ्यांतलो बरो आमी म्हणून काबार हांगाच्यान काडूं सोदतात तेय प्रयत्न चालू आहा.